सिलेक्टेड नो डिमांड मातशे पयलीं करा म्हणून घातले, कित्याक ते कितले तेंप जाले आमी म्हारगाई अनुसरून आमचे जे टेबल आसा त्यानुसार आजचे मिनिमम वेज नॅशनल लेवलचेर जी संघटना आसा ती 18,000 दिवचे म्हणटा, त्यानुसार 18,000 लागून आमी भितन जे वाडीव जे मागला पळय ते गव्हर्मेंटाक आमचे टेबल आमी धाडलेले आसा आनी ते टेबल गव्हर्मेंटान स्टडी करून अंगणवाडी वर्करांचे मिनिमम वेज वाडोवचे, जो पर्यंत सरकारी सेवेन आमकां कायम करिना आनी वेतन श्रेणी लागू करिना तो पर्यंत तरी ह्या म्हारगायेन हे दिवचे। कारण आज आमी सगळीकडे वाचता, सगळीकडे पळयता कितें तर अंगणवाडी वर्करां आमची म्हणटा सगळ्यांचे मानधन वाडटा, लोकप्रतिनिधींचे वाडटा, उच्च स्तरीय मान्यवरांचे वाडटा आणि आमची संघटना कितेंच करिना काय, आमची मानधन वाडय म्हणून सांगिना काय असो आमकां तेंचो प्रश्न आसता। आमकां रस्त्यार हाडपाचो आमच्या सरकाराचो अजिबात निर्धार आसचो ना आणि तशें आमकां करचें पडलें जाल्यार मागीर आमचो नाविलाज आसा।